हय सुप्रीम कोर्टान आमची केस 21 एप्रील आसा म्हणजे हेंची आसा मायनिंगाचो इश्यू 21 एप्रिलाक ते आर्ग्युमेंट जावपा आसा. पण आता ह्या परिस्थितीन जेन्ना सगळे मेजर इश्यूज आर मॅटर्स आर नॉट बींग टेकन अप, मायनर इश्यूज आर नॉट बींग टेकन अप. सो हाऊ सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू टेक अप, वेदर आवर टेकिंग अप आवर मॅटर ऑर नॉट, दॅट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. वी वर होपिंग की बाबा 21 एप्रिलान जर त्यांनी केस घेतली आणि सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिले जाल्यार ॲटलीस्ट वील बी एबल टू स्टार्ट अवर बिझनेस इन द नेक्स्ट सीझन. So we hope that Supreme Court will take a call on this and give some decision. But very difficult that Supreme Court may take up the matter or not. We are not sure of it. But we are expecting the government, because government has told us to this stoppage will help. What you call, म्हणजे भाजीचे रिपेअर आसा पळय सगळे बंद झाल्या. यार्ड्स, शिपयार्ड्स आर क्लोज्ड. So we are trying to request the government की during this period at least whatever the repairs are there, let it go on. So if that goes on, because that is happening at a higher temperature, it is not when we are doing repairs now. Welding म्हणल्यार it happens at more than 100 and odd degrees temperature. So थंय म्हाका दिसना भंय आसा म्हणून. All the care we can take. Same thing with the ships industry also. Shipyard association आसा आमचे, shipyards आसा. So some ships will have to be repaired. So for that special permission should be given by the government, because otherwise ships can come in distress. सो ते करपा जाय. आनी आतां आमकां एक टायम दिल्लो गव्हर्मेंटान आनी थोड्या बँकेन आमकां एक डेट रिलीफ स्कीम गव्हर्मेंटान दिल्ली, पण आमी ती 31 मार्चाक काबार जाली. पण जालां कितें, द क्लॅम्पडावन हॅज स्टार्टेड फ्रॉम 22nd. सो सम ऑफ अस हॅव नॉट बीन एबल टू क्लोज द अकाउंट्स. सो अकॉर्डिंग टू अस दीस टायम शूड बी नाव इनक्रीज बाय एटलीस्ट 6 months, बिकॉज पयशे अरेंज करपाक आतां डिफिकल्ट जातलें, कित्याक अदर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स ऑल्सो वील नॉट कन्सिडर एनी फंड्स. So government should come with a order with the cooperative banks, where आमचे चडशे लोन cooperative बँकेन आसा. 10 लोकांचे 5 जाणांचे लोन आसा नॅशनल बँकेन. सो गव्हर्मेंटान त्या बँकाक मातशें सांगपाचें की बाबा यू होल्ड ऑन दीस फॉर अनदर 6 months टील सच टायम द थिंग्स नॉर्मलायज. आनी जेन्ना मायनींग स्टार्ट जाता तेन्ना मागीर ते पळोवपा जाता कशें करपाचें तें. बट सम हेल्प इज रिक्वायर्ड. सो दीस इज द टायम गव्हर्मेंट शूड ऑल्सो हेल्प अस.